वास्को शहराच्या मध्य भागात भर लोकवस्तीत आशिल्ल्या श्रीदेव दामोदर ट्रस्ट या जाग्याचेर वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी ओल्या कचऱ्याची विलेवाट लावपा खातीर योग्य जागो म्हण केल्ल्या विधानान शारांत खळबळ माजल्या. वास्कोन गेली 8 वर्सां सत्तेर आसून सुद्धा वास्को शाराची दशा वगडावन एकूय प्रकल्प ज्या आमदाराकडच्यान जालो ना ताणे मातसो विचार करून उलोवचें अशें शार प्रभागाचे नगरसेवक दाजी साळकार हांणी म्हळां. गोंयभर आनी आमच्या दाबोळी तशेंच मुरगांव हांगा धडाधड जावपी विकास कामां पळयल्यार वास्को शारांत गेल्या 8 वर्सांत एकूय प्रकल्प जावंक शकलो ना हें आमचें दुर्दैव अशेंय साळकार हांणी म्हळें. हो स्टेटमेंट काढला ताजेर खरें म्हाका रडप काय हसप तें कळना आनी तोय बी एक MLA स्टेटमेंट करता हाज्याकून दुख्खाची गोष्ट ना. आज देव दामोदर ट्रस्टाचो जो जागो आसा तो एका प्रायम जाग्यार आसा आनी लोकवस्तीन आसा, ताज्या भोंवतणी लोकवस्ती आसा. आमी राजकारणी जावं, समाजसेवक जावं, कावन्सिलर जावं, गव्हर्नमेंट जावं, हे सगळे लोक लोकां खातीर वावुरतात आनी लोकांक त्रास जावचो न्ही खंयच्याय प्रकल्पा कडल्यान ते आमी सदांच पळयतात. गार्बेजीचो तर इतलो ज्वलंत इश्यू आसा तो आमी लोकां कडल्यान जितलो जाता तितलो पयस म्हणजे तांकां जाचे करून तांकां त्रास जावचो न्ही हे आमी पळयतात. लोकवस्ती कडेन जितलो पयस आसतलो तितलो बरो आसता अशें आमी चिंतता आसतना हो म्हाका दिसता गोंयांतलो न्ही जाल्यार भारतांतलो जगावयलो एकूच असो आमदार आसतलो जो कचरो लोकवस्तीन हाडपा पळयता. म्हणजे तुमी चिंतपाक गेले जाल्यार आमी कचरो भायर व्हरपाक करता जातून करून लोकांक त्रास जावचो न्ही आनी हो आमदार आज जो स्टेटमेंट काडटा तातूंत तो कचरो लोकवस्तीन हाडपाक पळयतात. म्हाका दिसता हाचो आमी सगळे निशेध करतात. हो प्रोजेक्ट हो प्रकल्प सिटीन हाडपाचो तांचो जो हेतू आसा तो आमी केन्नाच खपोवन घेवचे ना. वास्कोकार हाजे खातीर दृढ आसा आनी ताजेर एक्शन घेवपा खातीर आमी सगळे रस्त्यार येतले. पूण म्हाका इतलेंच सांगन दिसता आमदाराक की तूं हातान घेतिल्ले प्रोजेक्ट पयलीं तुवें कंप्लीट करचे. आज वास्कोची तुमी अवस्था पळयली जाल्यार खूब एका वटेन रडूंक दिसता. वास्कोकार आज इतले त्रासान आसा. म्हणजे तुमी रस्त्याची गजाल घेया नाजाल्यार आमचे फिश मार्केट घेया, तूं कदंबा बस स्टँड घेया, त्या तानिया हॉटेला कडेन घेया, म्हणजे खंयचोच एकूय प्रकल्प आज आमचो आज वास्को सिटीन जायना. आज तुमी गोंयभर पळयलें जाल्यार गोंयभर आज प्रगती जायत आसा. पेडणे टू काणकोण तुमी खंयच्याय भागान गेले जाल्यार आज इतली प्रगती जाता. ती प्रगती पळोवन आमकां अशें एक एकदां दिसता की वास्कोरूच कित्याक प्रगती जायना. वास्कोचो आमदार काम करना काय कितें, काय तो फॉलोअप करना काय कितें हाचें आमकां खबर ना. म्हणून आमकां पयस वचपाची गरज ना. आज आमच्या ह्या दोनूय भागांत पळयात, आज मुरगांव जावं दाबोले जावं इतले डेव्हलपमेंट जाल्ल्या की पळयता विजिबल डेव्हलपमेंट आसा. डेव्हलपमेंट लिपून उरूना म्हणजे लोकांक दिसता हो डेव्हलपमेंट. जॉगर्स पार्क जालो, आनी कितें जालो, स्विमींग पूल जालो. आज मिलिंदाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिलिंद नायक आमचो आज अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा. 16 प्रकल्प आज ताणें हातान घेतले आनी आज तुमी वास्कोची अवस्था पळया की हातूंत एकूय प्रोजेक्ट ना. आज मिलिंद नायक आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा. म्हाका दिसता आमच्या आमदारान ताजे बरोबर कॉर्डिनेशन करून सुडा थ्रू नाल्यार गव्हर्नमेंटा थ्रू फंड हाडपाची गरज आसा. तातूंत वास्को डेव्हलप जातले. आज वास्को खूब गरज आसा डेव्हलपमेंटाची. आज तुमी रस्तेच पळया, रस्ते आज तांची अवस्था अशी जाल्या की सिटीन रस्ते म्हणटा ती इतली अवस्था जाल्या एक एकदां दिसता की आमी गांवांत आसा काय कितें काय म्हणून. आज प्रत्येक भागांत काल हांव करमळे आशिल्लो, करमळे हॉटमिक्स जाता, साळान आसा हॉटमिक्स जाता, म्हणजे ग्रामीण भागांत हॉटमिक्स जाता. आनी वास्कोचो आमदार स्टेटमेंट करता की आमकां एस्पाल्ट मेळना म्हणून. म्हणजे म्हाका वास्कोच्या आमदाराक विचारत दिसता ताजी एस्पाल्ट कितें स्पेशल एस्पाल्ट आसा काय म्हणून, काय गव्हर्नमेंट फक्त तांकांच दिता तुकाच दिना हाजेर एक हें जावपाय म्हणून. सेकंडली पयरूच ताणें एक स्टेटमेंट काडला की तानिया हॉटेलाचो जो जागो आसा थंय आपूण स्कूल घालतलो म्हणून, 3 स्कुलां घालतलो म्हणून. म्हाका आमदाराक सांगन दिसता तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां एकदां सांगून जावचें. वास्कोच्या जनते मुखार तुवें येवचें आनी खंयच्या प्रकल्पाचेर कितें येवपा आसा तें तुवें आमकां सांगचें. पयलीं त्या प्रकल्पाचेर स्विमींग पूल जालो, मागीर त्या प्रकल्पाचेर जॉगर्स पार्क जालो, मागीर ताचेर माता सेकंडरी स्कूल येता म्हणून तुवें सांगलें. आतां तूं म्हणटा ती 3 स्कुलां येता म्हूण थंय. तुवें ताचेर विचार केला काय तूं तोंडाक येता त्योच उलयता. कित्याक तो जागो जो आसा थंय मांगरांतले लोक आनी वास्कोचे लोक तेवटेन वता, बायणाचे लोक वता आनी आतांच ताचेर त्या रस्त्यांचेर इतलो लोड आसा की दिसांसून 2 नाल्यार 3दां थंय एक्सिडेंट जाता आनी ब्लॉक जाता. आनी सपोज ती 3 स्कुलां आयलीं, 1,500-2,000 हजार भुरगीं आयलीं, तांचे पालक येतले, गाडयो आसतल्यो, मागीर ताचेर हो लोड आमी घेवंक शकता काय ना हाचेर तुवें विचार केला की ना, हाचेर कितें तुजी स्टडी आसा की ना, गव्हर्नमेंटाक हो प्रपोजल गेला की ना.
म्हणजे खंयच्याच हातून अधांतरी म्हणजे खंयच्याच प्रोजेक्टाक आमकां क्लियर अशे निर्णय ना. म्हणून वास्कोच्या आमदारान जनते मुखार येवन हे कितें प्रकल्प तूं करपा आसा, 8 वर्सां जाली फक्त आमी आयकतात फिश मार्केट जातलें, आनी कितें जातलें, आनी कितें जातलें, थंय ग्राउंड घालतले, पूण एकूय प्रकल्प आज येना. कदंबा बस स्टँडाची तुमी अवस्था पळया, जेन्ना पासून तो फावंडेशन स्टोन घाल्ले आसा, दोनूच ते पीठ आसा, ते गडम गडम 2 दीस जाता, 1 म्हयनो बंद. म्हणजे कितें चल्लां हें कोणाकूच कांय खबर ना. आनी ते पळोवन आमकां वास्कोच्या लोकांक खरोच त्रास जाता. म्हाका आमदाराक रिक्वेस्ट, तुजे डेव्हलपमेंटाक आमी कोण आडयना, पूण प्लीज वास्को खातीर डेव्हलपमेंट स्टार्ट कर. आज सरकारान तूं आसा, 8 वर्सां तूं सरकारान आसा, हांगा बीजेपीचो सरकार आसा, वयर नरेंद्र मोदी सरकार आसा, सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट चल्ला. सो तुका खंयच्याच सायडीन एक्सक्यूज ना की डेव्हलपमेंट ना करपा खातीर. नाल्यार तुवें जनतेक सांगचें की आपल्या कडेन डेव्हलपमेंट जायना म्हणून. कित्याक आज सरकार खंयच्याय भागान वता ताका डेव्हलपमेंटाक पयशे येता, डेव्हलपमेंट सुरू जाला. कुडचड्या सारख्या भागान, निलेश काब्रालाच्या भागान, म्हणजे जाका आमी म्हणटाले गांव असो म्हणून, आज तो एक सुंदर शहर जाला. म्हाका सगळ्या वास्कोकारां वतीन आमच्या आमदाराक सांगन दिसता, प्लीज हांव जाणा तूं बरो ना, आमी तुजे बरें मागतात, तूं बरो जावचो म्हणून मागता, पूण त्याच बरोबर वास्कोची जनता जी त्रासान आसा तांकां तुवें खंय तरी एक न्याय दिवचो. एक 2-4 प्रोजेक्ट हाडून आमकां खंय तरी एक वास्कोन जे एक डल एनवायरमेंट जाला, एक म्हणजे एक दुखद अशें एनवायरमेंट आसा, ते तुवें उजवाडान हाडचें. थंय तुमी कितें करपाची योजना आसा तुमची? देव दामोदर ट्रस्टाचो जो जागो आसा तो एक प्रायम जागो आसा, आनी म्हज्या हिसपान म्हाका अशें दिसता की खंयचो तरी प्रकल्प आमी असो उबारपा जाय जाचे करून लोकांक, वास्कोच्या लोकांक ताचो फायदो जाता. आनी म्हाका दिसता आज वास्कोच्या लोकांक एक सामकी गरज आसा, म्हणजे ती एक हॉलाची. आज आमचे कडेन एक हॉल ना, आमकां चिखले नाल्यार दाबोले तेवटेन धांवचें पडटा आज. आनी त्या खातीर एक बरो हॉल ना, एक एसी हॉल ना. मुरगांव हिंदू समाज, जाचो हांव एक सभासदूय आसा, जाचो प्रेसिडेंट नानाबाब बालेकर आसा, आमी मुरगांव हिंदू समाजा मार्फत तो जागो आमकां दिवचो म्हणून मागला, जाचे करून म्युनिसिपालिटीच्या जोड पावलान आमी एक थंय प्रकल्प उबारपाक सोदतात, जाचे करून ताचो फायदो लोकांक जातलो. लोकांची लग्नां जावं, बर्थडे जावं, ताच्या खातीर आमी हो एक प्रकल्प उबारपाचो केला, आनी तातूंत भितर आमकां म्युनिसिपालिटीक रेव्हन्यूय येतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आज नानाबाबान हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटा कडेन घाला आनी तो आमकां मेळटलो म्हणून. आनी वास्कोकारांचें स्वप्न पूर्ण जावपा खातीर ही एक बरी संद आसा अशें म्हाका दिसता.